गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दिसपरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिन तुमका सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर किती घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया दिप्ती काकोडकर हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। गोंयांत येवन कसिनो जुगार खेळपाक जाय म्हणून चार जाणांनी दिल्ली पंजाबी भागात एक घर फोडिल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार जो आसा तो उक्ताडार आयिल्लो आसा। घर फोडी उपरांत तांणी जो फारायल्लो 30 लाखांचो माल आशिल्लो ते गोंयांत घेवन येवच्या पयलींच तांकां ते पुलिसांनी धरले। देखून आतां जर अशाच दरोडेखोर वृत्तीचे लोक जर गोंयांत येवपाक लागले तर गोंयकार कितले सुरक्षीत आसा असो प्रश्न आतां उपरासता। देखून ही सविस्तर बातमी जी आसा ती तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान मुजरत पळोवची। एक महत्वाची अपडेट जावन आसा। दिल्ली पंजाब बाग म्हणटा त्या वाठारांत 5 चोरांक अटक केले आनी ह्या चोरांचो प्लान कितें आशिल्लो जाल्यार एक घर फोडलें तेंच्यांनी आनी त्या घर फोडीन जो म्हालवज आशिल्लो तो शेटीक विकपाचो आनी तातूंतल्यान जे पयशे मेळटा ते पयशे घेवन गोंया वचपाचे आनी गोंयान कॅसिनोन जुगार खेळपाचो। ह्या चोरांक धरले आनी तांचो प्लॅन सामको फशिल्लो आसा। फुडें वचुया आमी ऐश्वर्या केरकर हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। तुमकां खबर आसतली काल म्हापशा गणेशपुरी वाठारांत कांय सुमार 6 चोरट्यांनी घर फोडी करून सुमार 35 लाखाचो म्हालवज फारिल्लो। देखून ह्या प्रकरणांत आतां अशी अपडेट आसा ती म्हळ्यार हे चोर जे आसा ते बेळगांव पळून गेल्ल्याची सद्या म्हायती मेळिल्ली आसा। जे टॅक्सीन हे चोर गेले ती टॅक्सी सद्या पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा। तशेंच ह्याच टॅक्सी चालकान ह्या 6 चोरांक बेळगांवा व्हरून सोडिल्ले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। देखून सद्या पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड कर्नाटकान धाडिल्लो आसा। देखून हाची जी फुडली अपडेट येतली ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतले। तशेंच आनी एक बातमी आसा ती म्हळ्यार सद्या गोंयच्या मानसीक हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींनी वाड जाल्लो आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा। देखून कांय जाण फामिली मेंबर आसा ते अशा दुयेंतींक मेंटल हॉस्पिटलाच्या भायरूच सोडून वयता अशें मुख्यमंत्री सांगता। देखून सरकार तांची देख घेता, तांची काळजी घेता अशें मुख्यमंत्री सावंतान आयज सांखळे जाल्ल्या एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयल्लो आसा। देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात। गणेशपुरी म्हापशा जी चोरी जाल्ली त्या चोरीच्या प्रकरणात एक महत्वाची अपडेट आयला। जे 5 चोर दोतोराची कार घेवन गेल्ले, तांच्यांनी ती कार पुंज सोडली आनी थंयच्यान टॅक्सी करून ते कर्नाटकान पळून गेले। म्हापशा पुलिशेन ह्या चोरांक सोदून काडपा खातीर एक खासा पंगड तयार केल्लो आसा। आता हे चोरांक अटक जाता की ना ते पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया समिधा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। वेर्ला काणका नायका वाड्यार सातेळी देवळा लागसार एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्लें आसा। तर जालें अशें की ह्या घराचो जो धनी आसा तो खंय मुंबय आसता आनी 2 ते 3 म्हयन्यां तो गोंयांत येता। तर काल जेन्ना तो आपल्या घरांत भितर सरलो तेन्ना ताका ताचे घराचें दार उक्तें दिसलें। ताच्या दाराक कुलूप नाशिल्लें, तशेंच पुराय घराचें कनेक्शन त्या चोरांनी काडलां। घर कशें अस्ताव्यस्त आशिल्लें, तशेंच कांय घरांतल्यो वस्तू नळ, टायल्स, गॅस सिलिंडर ना जाल्ल्याचें ताका दिसून आयलें। उपरांत ताणें रोखडेंच म्हापशा पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थळार येवन तपासणी केली। आतां ही चोरी कोणे केल्या ताचो सद्या म्हापशा पुलीस जे आसात ते सोद घेतात। सो एक महत्वाची अपडेट, एका फाटोफाट एक चोरयेची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात आनी हे चोरी प्रकरणांत आतां अजुनय दोनापावला जी चोरी जाल्ली तातूंतले जे चोर आशिल्ले ते मेळोंक ना। ताच्या फाटल्यान 5 म्हयन्या उपरांत म्हापशा गणेशपुरी वाठारांत एक बंगलो फोडलो आनी काल म्हापशा परत एक चोरी जाल्ली आसा। गोंय पुलीस ह्या प्रकरणात कितें तपास करतात ते पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया उत्तेजा गांवस हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। काल राती म्हळ्यार मंगळारा कोलवा पुलीस आनी दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ले कारवायेंत बेकायदेशीरपणान कोलवा वाठारांत मसाज पार्लर चलता। ह्या मसाज पार्लरांतल्यान 9 चलयांची सुटका केल्या आनी जाल्यार 2 जाणांक अटक केल्या। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय
पुलिसांनी केल्या. तशेंच दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत खासगी क्षेत्रांत जायत्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, मात 20% जे गोंयचे तरणाटे आसात ते ह्यो नोकऱ्यो घेवपाक उपलब्ध आसा ते नोकऱ्यो घेवपाक टाळाटाळ करतात अशें विधान जे आसा ते मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कांय दिसा पयलींच केल्ले आनी त्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो. आनी जे खाजगी क्षेत्रांत जे नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो डेटा दिवचो अशी मागणी आपाच्या फुडाऱ्यांनी केल्लेली आसा. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो साताच्या बुलेटिनांत पळोवच्यो. ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो 7 वरांचेर मुजरत पळयात. फुडें वचूया ऐश्वर्या खोर्जवेकाराच्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोंयांत अपघाताचें सत्र आहा तें सुरूच आसा. कोपड्ड्या ठाण्या हांगा बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ही जी बस आशिल्ली ती काणकोणची, ती काणकोणच्यान कोपड्ड्या ठाण्या हांगा एका कार्यावळीक आयिल्ली लोकांक घेवन जी येताना दुचाकीन आहा तो बशीक धक्को दिलो आसा. सुदैवान चड कोणाक दुखापत जावंक ना. हातून एकलो आहा तो जखमी जाल्लो. ही जी बातमी तुवें सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयता. दुसरी जी बातमी म्हणजे केप्यां सांकवाळची सामकी बाबत स्थिती आसा. ह्यान पयलीं ह्या सांकवा वयल्यान पडून एकल्याक मरण आयिल्लें आनी ताका लागून थंयची मागणी आसलेली की हो जो सांकवा तो बेगोबेग दुरूस्त करून दिवचो. पूण थंयचो जो पयलींचो नगर सेवक तशेंच हेर जे आशिल्ले आमदार आसात तांच्यांनी हेजेर कांयच करून असो तांच्यांनी आरोप केलो आसा. ताका लागून आयज आल्टॉन डिकोस्टांनी हो जो सांकवा आहा तो बेगोबेग दुरूस्त करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुवें सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. ते भायर दक्षिण गोंयांतल्यान एक म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हटल्यार गोंयच्या राजकारणांतलो एक हेवीवेट राजकारणी तो म्हटल्यार चर्चिल आलेमांव. चर्चिल आलेमांवान आयज परतून एक फावट सांगलें की बाणावलेच्यान आपूण वेंचणूक लडयतलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण उबो रावतलो. बाणावले जेन्ना आपूण वेंचून आयिल्लो तेन्ना कांय उदरगतीची कामां केल्ली, पूण ताच्या उपरांत आतां बाणावले उदरगतीचें एकूय काम जाल्लें ना अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें आसात. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स 7 वरांचेर मुजरत पळयात. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव सुशांत गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.